Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. कोरोनाक लागून नवे शिक्षणीक वर्सा स्कुलां उगडप फुडें धुकल्लें, तरी कितलेशाच स्कुलांच्या भुरग्यांक ऑनलायन क्लासीस सुरू. मात भुरगीं पालकां मुखार सध्या पुस्तकांचो प्रस्न. आमी गोंयच्या मुखेल शारांनी परिस्थितीचो अदमास घेतलो. मडगांव अजून पयली ते 8वीची पुस्तकां आयिल्ली ना म्हूण बुक सेलर सांगतात. पालक भुरगीं खंय येवन चल्लीं. ह्या वर्सा गव्हर्मेंटान अजून 1st to 8th भुरग्यांक स्कुलान पळय जी फ्री बुक्स दिताली ती अजून दिल्ली ना आनी थोड्या स्कुलांनी ऑनलायन एज्युकेशन स्टार्ट केलां. सो त्या खातीर भुरग्यांक खूब प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. हातान पुस्तक नाशिल्ल्या कारणान तांकां कांयच समजना खंयच्या पेजीचेर कितें आसा म्हणटलें. सो त्या खातीर दुकान हांगा पेरंट्स येतात ती पुस्तकां सोदपाक, पूण ती पुस्तकां मार्केटान अवेलेबल ना. तशेंच 9th, 10th, 11th, 12th ही बुक्स थोडी अवेलेबल आहा. तातले 18 आयटम सुमार टायटल्स आहा ती अजून गव्हर्मेंटान प्रिंट करून हाडिल्ली ना. जशें म्हळ्यार 9thचें हिस्ट्री, 10thचें संस्कृत बूक, 12वेचें सायकोलॉजी, 12वेचें रेनिसन्स. सो अशीं एक 15 टायटल अजून प्रिंट करून भुरग्यांक हाडिल्ली ना मार्केटान. फोंड्यान 9वी ते 12वीची संस्कृताची पुस्तकां पाविल्ली ना. बाकीची आयल्यांत, मात सप्लाय जाय तसो ना. सप्लाय सध्या सामको कमी जाल्लो आसा आनी आमकां जाय तशी रेगुलर सप्लाय मेळना. म्हणटकच चडशी करून फोंड्या संस्कृत लागता, पूण संस्कृत 9वी ते 12वी तरी शॉर्टेज आसा. खूब जाणां अजून तरी मेळूना, पूण कस्टमराचे तरी हे आसा. सो कित्याक लागून शॉर्टेज हो म्हणल्यार लॉकडावना लागूनूच प्रॉब्लम? पूर्वी सेम प्रॉब्लेम जाल्लो. पूर्वी आमकां संस्कृत मेळूनाशिल्ली, अजुनूय सेम प्रॉब्लेम आसा. संस्कृत कॉपीज मेळना आमकां. म्हणजे फोंड्या एरियेत तरी संस्कृत स्टुडंट्स खूब आसा, पूण ते मेळना. म्हणजे तांकां बुक्स मेळना. सो आतां संस्कृत 11th, 12th, 9वी ते 12वी, 9वी ते 12वी. 10th, 11th, 12th. सो तुमी ऑलरेडी आतां तांकां डिमांड केला? आमी केल्लो आसा, पूण आमकां सप्लाय सारको ना तांचो. बिसायड संस्कृत बाकीच्या बुकांचो कितें विशय? बाकीचो आसा, पूण जसो हें आसा तशी मेळना. म्हणजे थोडो लॉट आयलो जाल्यार थोडी मेळना असो जाता. म्हणजे एकाच टायमार फूल लॉट मेळना. म्हापशेचो बुक सेलर म्हणटा बुकां पावल्यात. 4थी ते 8वी मेरेनची बुकां खंय सरकार भुरग्यांक फ्री दिता. स्कुलांनी ह्या फ्री पुस्तक सप्लायाचेर अंदू मोठे प्रस्नचिन्ह. आमकां जी अंदू परवरीचें एज्युकेशन आहा, बुक्साचें एज्युकेशन ह्या बुक्सांनी तांच्यांनी 1 to 4 सद्या आमचे कडेन अवेलेबल बुक्स आहा. दुसरे 9वी ते 12वी ही सुद्धा बुकां अवेलेबल आमचे कडेन आसा आनी आमी ती सद्या सुरळीत आमी डिस्ट्रिब्युशन गव्हर्मेंटानूय आमकां डिस्ट्रिब्युशन केलां. आमी पब्लिकाक डिस्ट्रिब्युशन केलां. खंयचे एक वेळ फाटीं फुडें जाता, आमचे कमी जालें, फाल्यां आमचे कमी जालें हें जाता. पूण अशें जावंक ना की बुकां ना तशी सध्या एट प्रेझेंट तरी तशें कांय शॉर्टेज ना. बुकांचो सप्लाय नाशिल्ल्यान आतां कांय बुक सेलरांचो पास आउट जाल्ल्या भुरग्यांनी तांची पुस्तकां दिवची म्हूण उलो. गरीब भुरग्यांक वेळ प्रसंगाक तितलो तरी आदार. आमी कितें करता आतां सद्या लोकां कडेन भुरग्यां कडेन बुक्स ना, टेक्स्ट अवेलेबल ना खंय, स्पेशली फ्रॉम 5th स्टँडर्ड to 8th स्टँडर्ड. सो तांकां आतां थोड्यांक ऑनलायन क्लासीस सुरू जाल्यार सो तांकां प्रॉब्लम जाता. ते टेक्स्ट बूक ना जाल्यार तुमकां शिकूंक जायना न्ही. सो आमी कितें केलां, आमी लोकांक अपील केल्या जे एक्स स्टुडंट्स आसा म्हणजे जे 9वेक पावल्या तांकां जी आपली पयलींची बुकां आसा पळय 8वीची ती हाडून दिवची आमकां आनी आमी ती दुसऱ्या भुरग्याक दितले जो आतां 8थाक वतलो तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट. देर इज नो चार्ज. ओके, दीस इज जस्ट टू help students who are facing hardships to obtain the books. Okay, so this is what we have started from last year actually. We asked the students' parents to bring the old books because there's no point keeping the old books at home. The response has been very good. Parents are coming and they have been dropping their old books from Mapsa, Madgaon, Ponda. It's a good response this year since the books are not available. So I think today I think I have given more than 35 copies in a one day till now. From morning 9:30 till now, more than 35 copies I have given. So I have received also and I have given back to the students also. Bureau Report, Prudent.